नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. नवो आठवडो पूण म्हाका दिसता बरो सुरू जाल्लो ना. 3 डेथ्स आनी फक्त 3 डेथ न्ही, जाल्यार ज्या मनशान ज्या दोतोरान गोंयांत कोवीड हॉस्पिटल उबी केलें, 3 म्हयने थंय सतत काम केलें, सगळ्या गोंयकाराक पावलो आनी प्रत्येक त्या हॉस्पिटलांतल्यान भायर सरिल्लो मनीस ज्या मनशाचे फकत गुणगानच करना पूण हात जोडटा ते डॉक्टर एडवीन गोमसी पॉझिटिव्ह जाले. सो कितें आसा गोंयभर परिस्थिती आनी गोंयकारांनी हाचे मुखार ह्या संकटा कडेन कशें पळोवपाचें. गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर आमकां जॉयन जातात. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां महेश घाडी जे आसात आमचे सिनियर रिपोर्टर, तांचे कडच्यान अपडेट घेवया, मागीर वास्को या आनी थंयच्यान मागीर पुराय गोंयची अपडेट घेवया. सो महेश, कितें आहा आयची अपडेट, वॉट इज गोईंग ऑन आनी तुका कितें मेळ्ळ्या डिटेल्स? प्रमोद, जसे दीस वाडटा तसे केसी वाडटा आणि आता आनी एक वायट गजाल जी घडटा ती म्हणजे डेथ रेटूय वाडटा. आता मेरेन 17 म्हणटात तशे पेशंट कोरोना खातीर मेल्यात. आमी सीएमाक विचारले की एके वाटेन डेथ रेटूय वाडपाक लागला. पयलीं आसताले की केसीस वाडटाले. सीएमान सांगलें की खुबश्या पेशंटाक म्हणजे 65 जे पेशंट आशिल्ले तांकां कॅन्सर आशिल्लो, म्हणजे दुसरे दुयेंस आशिल्ले आनी तांकां कोवीड लागलो व्हायरस आनी ते हे जाले. 10 ते 11 पेशंट तेणी जाले तेंची एज चड आशिल्ली, म्हणजे मोर दॅन 75 to 80 मेरेन आशिल्ली. आनी एक जो पेशंट आशिल्लो ताचो लिव्हर फेल आशिल्लो, लिव्हर प्रॉब्लम आशिल्लो, म्हणून हे खातीर हे चड डेथ रेट जाला. पूण गव्हर्मेंट खूब सध्या सिरियस जाला. गव्हर्मेंटान प्लाझ्माची जी थेरपी ती बेगिना सुरवात करपाची थारायला. दुसऱ्या वाटेन आमी आनी एक खबर आयकली ती आयज सकाळी, म्हणजे डॉक्टर एडवीन गोम्स ज्यांच्यानी कोवीड हॉस्पिटलान काम केले कितलेशेच म्हयने. जेन्ना ज्या दोतोरान येदे व्हडले हॉस्पिटल काम केलें, कोवीड हॉस्पिटलान जेन्ना काम केलें, तेच्या अंडर टीम काम करताले. कितल्याशाच पेशंटांक तेंच्यांनी बरें करून घरा धाडले. इवन फर्स्ट जी जेन्ना केस जाल्ली, एक केस जी भायल्यान आमकां आयिल्ली, ती सुद्दां तेंच्यांनी मॉनिटर करून ताका बरो करून घरा धाडलेलो. ते आयज डॉक्टर गोम्स हे पॉझिटिव्ह जाल्लेले आसात आनी तांकां केअर सेंटरान तेंच्यांनी शिफ्ट केलेले आसा. आणि इवन सीएमानूय ट्वीट करून सांगला की दे आर म्हणजे कॉन्फिडंट ते बरे जातले बीन म्हणून. पूण हुस्को करपाची गजाल म्हणजे आता दोतोर जे सामकेच लागीं आसतात ते बीन सध्या पॉझिटिव्ह जावपाक लागले. आनी एक गजाल घडल्या ती म्हणजे सारस्वत बँक पणजे थंय एक पॉझिटिव्ह जालो तेंचो स्टाफ. सो तेंच्यांनी 2 दीस बँक बंद दवरले आनी सॅनिटायझेशन काम चालू केलां. आनी जे कोण तेंच्या कॉन्टॅक्टान आयले तितल्यांकूय तेंच्यांनी सांगलें टेस्ट करून घेयात म्हणून. सरकारान आनी हे जाले हेल्थाचे अपडेट. आनी गव्हर्मेंट लेवलार जर पळयत जाल्यार आयज गव्हर्मेंटान डेरी फार्मर जे आहात तांच्या खातीर एक स्कीम स्टार्ट केला, म्हणजे किसान क्रेडीट कार्ड. त्या कार्डा अंडर प्रत्येक जो डेरी फार्मर जो आसा, जो दूध घालता, गोवा डेरीचो आसो नाजाल्यार सुमुलाचो आसो, तांकां 1,60,000 रुपया कोलॅटरल म्हणटात तशें एक लोन दिवपाक येतले. तांकां लोन दिवपाक येतले. त्या लोनाक इंट्रस्ट रेट ना. सो तेंचे आयज फॉर्मां जी तेंचे सगळ्या सेक्रेटरीक दिल्लेली आसा. सुमार 9,000 फार्मर हांकां बेनिफीट घेवंक शकतात गोंयचे. आनी आत्मनिर्भर भारताच्या अंडर एक गव्हर्मेंटाक पयशे आलेले आसात. सुमार 9 कोटी सुमार ते लोन हे सगळ्या फार्मरांक दिवपाक येतले. एक मुद्दम महेश विचारपाक जाय, ती गजाल म्हळ्यार काल आमी जी स्टोरी केली की डिस्चार्ज पॉलिसी. एक भंय ह्या डिस्चार्ज पॉलिसींतल्यान तयार जाला की जर 10 दीस कोणाक सिमटम ना आनी जर मनीस पॉझिटिव्ह आयिल्लो जाल्यार 10 दिसांनी ताका कोवीड केअर सेंटरांतल्यान घरा धाडटात. सो जो प्रश्न उरता की जर 10 दिसांनी जर तो समजा पॉझिटिव्हच आसा आनी ताजी टेस्ट करनात, तो नेगेटिव्ह आयला काय ना हें चॅक करनात, बट नव्या प्रोटोकॉला प्रमाण ताका 10 दिसांनी तो असिम्टोमॅटीक आसा आनी 10 दीस ताका कांय सिमटम्स ना म्हणटकीर ताका कोवीड केअर सेंटरांतल्यान घरा धाडटात. आनी फक्त घर न्ही, ते मनीस मागीर ड्युटेर जॉयन जातात, कामाच्या जाग्यार जॉयन जातात, दे गो बॅक इन टू दी पॉप्युलेशन. आनी ह्या हाजेर दिसता म्हाका बरोच वाद जाता. सो वॉट इज इट, रियलिटी कितें हाजी, आनी वेदर बिकॉज ऑफ दीस पॉलिसी आर वी रिलीजिंग इवन सम पॉझिटिव्ह पेशंट्स बॅक इन टू दी पॉप्युलेशन काय कितें? सोबत पयलीं कशें आसतालें, गोवा गव्हर्मेंटची पॉलिसी आसली, जे असिम्टमॅटीक जे पेशंट आसा तांचो तांकां डिस्चार्ज करतना तांची टेस्ट जाताली.
आनी ताका मागीर डिस्चार्ज करपाक येतालो. मागीर कोण तरी सुप्रीम कोर्टान गेलो, म्हणजे गोंयचो न्ही, गोंया भायलो कोण तरी मनीस जेन्ना दिल्ली जावं महाराष्ट्रान जेन्ना केसी वाडपाक लागले तेन्ना कोण तरी एक सुप्रीम कोर्टान गेलो आनी सुप्रीम कोर्टान मागीर ताका गायडलायन्स घातले आनी अशें सांगलें की ऑन दॅट बेजीस ह्या गायडलायन्सा प्रमाणे तुम्ही एमएचएन आपले पॉलिसी आता चेंज करपाची, डिस्चार्ज पॉलिसी. तर एमएचएन डिस्चार्ज पॉलिसी चेंज केली आणि प्रत्येक स्टेटीक सांगले आणि युनियन टेरिटरी की बाबा तुम्ही आता अशी अशी डिस्चार्ज पॉलिसी करा फॉर असिम्टोमॅटिक पेशंट. जो पेशंट असिम्टोमॅटिक म्हणून कोविड केअर सेंटरान असता ताका 10 दीस सारको मॉनिटर करपाक येता. त्याचे ऑक्सिजन लेवल पळयतात, ताका सिम्पटम्स डेव्हलप जाता जाल्यार पळयतात आनी कितें जर ताका सिम्पटम्स डेव्हलप जाले जाल्यार ताका हॉस्पिटलान ऍडमिट करतात, कोविड केअर सेंटरान दवरिनात. त्याचे ऑक्सिजन लेवल असे जर 10 दीस तो कांयच जर म्हणजे सगळे जर सारखे त्याचे लेवल ऑक्सिजन लेवल जा आणि त्या सिम्पटम्स बी ना जाल्यार मागीर ताका डिस्चार्ज करपाक येता 10व्या दीस. 10व्या दीस ताका डिस्चार्ज विदाउट टेस्ट करत धाडटात. खरी गजाल. आणि ताका सांगतात की 7 दीस त्यांनी होम क्वॉरंटाईन आसूंक जाय. टोटल 14 डेज. काल एका दोतोरा कडेन उलयतालो, म्हणजे लेट कॉन्टॅक्ट जालो, तांकां हांवें विचारलें 10 दिसा उपरांत व्हायरस आशिल्लो जाल्यार कितें जातलें. तर तांच्यांनी म्हाका अशें सांगलें दोतोरान की 10 दिसा उपरांत व्हायरस जो कोणाक लागलेलो असता, जो असिम्टोमॅटिक असता जो पर्सन, तो व्हायरस तितलो इफेक्टिव्ह उरना. म्हणजे तो व्हायरस तो कांयच हे जायना, तो ऑलमोस्ट व्हायरस लायक अ डेड कसो जाल्लो असता. म्हणून तो 10 दिसाचो पिरियड तेंच्यांनी दवरला. एक्सपर्टांनी 10 दिसाचो पिरियड त्याच खातीर दवरला आणि 7 दीस तेंच्यांनी होम क्वॉरंटाईन जा अशे टोटल ते दीस दवरलेले आसता. थँक्स अ लॉट महेश. हांव वता आतां विक्रमा म्हऱ्यान. वास्को एक अख्खे शार एक दुष्टचक्राक सांपडिल्ल्या भशेन परिस्थिती आसा. विक्रम, कितें आहा वास्कोची परिस्थिती? वॉट इज अ कॉन्फिडन्स लेवल आनी ऑन ग्राउंड सेंटिमेंट्स कितें आहात? सर, वास्कोची परिस्थिती सारखी बरी ना. म्हणजे इट इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग आणि इट इज म्हणजे आय कॅनॉट एक्सप्रेस. म्हणजे लोक आता सारखे फ्रस्ट्रेट जाल्या, भिल्लेले आहा, पॅनिक जाल्या. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन इन द लास्ट 3 days वी हॅव हॅड अबाउट 7 deaths. जस्ट इन लास्ट 3 days 7 deaths फ्रॉम वास्को. आता मेरेन आउट ऑफ दी डेथ्स इन गोवा 11 लोक सर वास्कोचे आशिल्ले. सो हाका लागून सर एक मोठो पॅनिक जाला. आणि इट इज लायक जशें चायनान जेन्ना स्टार्टींग कोरोना व्हायरस जालो तो वुहान सिटी आशिल्ली, तशें हें वास्को जाल्लें आहा. आनी सद्याक एक अशें लोकांची मागणी आसा की गव्हर्मेंटान जेन्ना असले इतले, बिकॉज मोर्मुगांव तालुका इज द वर्स्ट हिट आणि वास्को सिटी इज द वर्स्ट इन दॅट. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की गव्हर्मेंटान आता जाता तितले एंटायर आपलो फोर्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जे कितें आपल्या कडेन पावर ताकद आसा ती वास्कोन घालची आणि ताका कितें तरी उपाय करचो. बिकॉज हांगा सद्याक सर प्रत्येक कडेन व्हायरस पावल्लो आसा. लेट मी बी व्हेरी ऑनेस्ट. म्हणजे 25 वॉर्डांनी व्हायरस पावल्लो आसा. एवरी डे वी हॅव गॉट 2-3 deaths. वन फ्रॉम बायणा, वन फ्रॉम सडा, वन फ्रॉम आयज एकूच वार्डांतल्यान 2 लोक मेले सर. म्हणजे आयज 3 लोक मरण पावले. तातूंत भितर एक जी 47 year old बायल आशिल्ली, तिजो घोव रेल्वेन कामाक आशिल्लो. इनफॅक्ट ताजे 2 चलयो अकॉर्डिंग टू सोर्सीस इज डॉक्टर्स. तांकांय तेय पॉझिटिव्ह आहा. दे आर इन कोलवा. आणि ही जी बायल आसा शी हॅड कॅन्सर. दुसरो जो एक्सपायर जाला 60 वर्सांचो, ही वॉज फ्रॉम एरिया कॉल्ड बेलाबाय. ताजो चलो कदंबान आशिल्लो. सो तांच्या घरान 4-5 पॉझिटिव्ह आशिल्ले. आता अशें करून सर आतां हो जो व्हायरस आसा इट हॅज गॉन टू ऑलमोस्ट ऑल एरियाज. आतां बायणा पावलो, मांगूर पावलो. सो इट इज नॉट कन्फायन्ड टू मांगूर, इट इज द सिटी एंटायर. आणि पूण सद्याक जाला कितें सर, कसलेच कांय हाजें हें कांय दिसना. म्हणजे देर इज नो रेमेडियल प्रोसिजर्स बीन टेकन, ना जाल्यार कसले तरी अरेंजमेंट एक्सक्लुझिवली फॉर वास्को. म्हणजे हाका लागून कितें तरी उपाय काडलो असो कांय दिश्टी पडना. म्हणजे पीपल आर वंडरिंग इफ द गव्हर्मेंट इज एक्चुअली सिरियस. म्हणजे करता कितें काय म्हणून. आतां सद्याक इतले केसीस जाल्या, वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? तुम्ही कितें मास सॅनिटायझेशन करतले, जावं अख्खे जे रस्तो वाठार बिटार आसा तो क्लीन करून काडटले, लायक हाव वी हॅव डन इन अदर प्लेसीस अक्रॉस इंडिया ऑर अक्रॉस दी वर्ल्ड. जेन्ना एक एपिसेंटर आसता थंयच्यान एकदम चड केस्यो येता आनी चड लोक मरण पावता, तेन्ना कितें करता गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू स्ट्रेस मोर ऑन दॅट एपिसेंटर. आनी थंय वचून मागीर ते कितें करता, दे कॅरी आउट मास टेस्टिंग, मास सॅनिटायझेशन. हांगा सद्याक अशें कांय ना सर. कंटेनमेंट झोन केल्लो आसा, मांगरांतल्यान कंटेनमेंट झोन केल्लो आहा. थंय सर आयज आतां मेरेन 180 people have gone out. 180 people have gone out of the country negative in 42 days. म्हणजे 42 days ते भितर आशिल्ले, तांकां जेवणा खाणाक त्रास आशिल्लो, दे वर नेगेटीव, दे वर विथ द पीपल. लास्टाक जेन्ना सीएमान डिसिजन घेतलें की गो नेगेटीव जाता,
ताका भायर सरूंक मेळटा तेन्ना हे अरावंड 160 लोक आतां भायर सरलेले आसा. सो अशी परिस्थिती जाला. दुसरो आतां म्हणटा ते हांगा सड्यार कंटेनमेंट झोन केल्लो आसा, बायणा कंटेनमेंट झोन केल्लो आसा, आतां खाऱ्यावाडा कंटेनमेंट झोन केल्लो आसा. आयज थंयसर सुमार एक 300-350 लोकांक टेस्टिंग केली, पूण ताजो रिजल्ट अजून कांय येवंक ना. आतां थंय मातसो बोवाळ जावपाचो आहा की लोक तांचे जेवणा खाणाचो चालू जातलो. ते म्हणटा की हांगा टेस्टिंग करपाचें, कितें करपाचें, कशें आमकां तुमी हँडल करतले, हाव आर यू गोइंग टू हँडल. सपोज आतां थंय एक 500 केसी जाल्यो, वेर आर यू गोइंग टू एडमीट देम, वेदर द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज रेडी. आणि लोक आता अशें म्हणटा सर की जशें आमी पयलीं डॉक्टर एडवीन गोमनान बी सांगिल्लें, म्हणजे आतां स्कूल्स आसा, कन्वेन्शन सेंटर्स आसा, ऑल दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर शुड बी युटिलायज बाय द गव्हर्मेंट. आनी एक गजाल म्हणटा देर शुड बी अ नोडल ऑफिसर ऑल्सो. जाता कितें सर, सकाळीं फुडें 6:30-7:30 ब्रेकिंग न्यूज येता की एक मनीस वास्कोचो मेलो. आतां तो खंयच्या वाठारांतलो मेलो, ताका कितें डिजीज आशिल्लें तें कांय कळना. एस्पेशली इन द केस ऑफ 31 year old, जेन्ना तो मनीस भायर पडलो, एंटायर सिटी वेंट इन टू अ शॉक. तांकां कळूंकूच ना कितें म्हणटाले की आतां मेरेन तरी जाणटे भायर पडटाले, आतां सडनली 31 year old, द यंगेस्ट विक्टीम ऑफ द कोविड इन द स्टेट. कितें प्रॉब्लेम जाला, वेन इट वॉज लेटर रियलायज की ताका दुसरे कोमॉर्बिड कंडिशन आशिल्ले, ही हॅज गॉट अदर एलिमेंट्स. सो पीपल आर सजेस्टिंग की बाबा यू फायंड आउट की कितें आसा, कसो आसा, खंयचो. देर इज नो नोडल ऑफिसर. हांगासर कितें आसता, अर्दे लोकांक आतां कितें आसा, एवरी टायम वी हॅव बीन मेकिंग अ डिमांड की कावन्सिलरांक तरी एटलिस्ट एक डेटाबेस मेळचो की कितले लोक आपल्या वाड्यांतल्यान भायर सरल्या, कितले लोक परते आयल्या, कितले लोकांची रिकवरी जाल्या, कितले लोक सिरियस आसा. हांगा प्रत्येक कडेन जेन्ना आमी फोन करता, नोबडी इज मच अवेअर अबाउट द सिच्युएशन. सो दीस इज व्हेरी बॅड. म्हणजे सद्याक हांगा देर इज पॅनिक, देर इज फियर, देर आर डेथ्स, देर आर केसीस अँड देर इज कन्फ्युजन ऑल्सो. सो दिस इज नॉट अ व्हेरी गुड वेलकमिंग सिच्युएशन फॉर वास्को. बिसायड्स दॅट सर, आतां कितें जालां, जुवारी नगर एरियान सर टेस्टिंग जाता, पूण नॉट एज पर द स्केल. म्हणजे जितली जावंक जाय आशिल्ली. आतां वेन यू हॅव अ कंटेनमेंट झोन ऑफ 4,000-5,000 पीपल, 300 लोकांक टेस्ट करता. फाल्यां सपोज ताजे भितर 100 पॉझिटिव्ह जाले, मागीर ताका 4 दीस टेस्टिंग ना. अशें करून सर हें जाता पळय, दॅट पीपल आर फियरिंग की सगळ्यांक टेस्टिंग कित्याक करना काय म्हणून. दीस इज द बीग क्वेश्चन दॅट इज देर. वाय इज नॉट मास सॅनिटायझेशन बींग हॅपनिंग. आतां सद्याक तो 2 केसो जेन्ना एक वॉर्डांतल्यान आयज डिसीज डेथ जाल्ले आहा, सो पीपल आर नाव डिमांडिंग अगेन की एक 8 दीस तरी कंप्लीट वास्को लॉकडावन करचो. काउन्सिलर हॅज कम इन द ओपन. ते म्हणटा की कार्लोस अल्मेदान एक स्टँड घेवचें, सीएमा कडेन वचचें आनी एक 8 दीस तरी वास्कोन कंप्लीट टोटल शटडावन करून एक 8 दिसां खातीर जाता जाल्यार ती चेन मोडून काडची. सो दीस आर ऑल द सिच्युएशन दॅट आर हॅपनिंग हियर. व्हेरी ट्रू विक्रम. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक 2 गजाली आमी परत परत सांगत आसात. व्हेरी क्रुशल थिंग. नंबर 1 ती म्हळ्यार कम्युनिकेशन. मदीक आमी कंटिन्युअस बोवाळ घालतकीर ब्रिफींग स्टार्ट जालें, 1-2 दीस परत ब्रिफींग बंद जालें. आतां सिच्युएशन सिरियस जायत आसा, ब्रिफींग जाय तशें जायना. इवन लोकल लेवलाचेर आमी तुमकां एवरीडे दाखयतात, खंयच लोकल लेवलाचेर इन्फॉर्मेशन मेळना रिपोर्टरांक, जाय तशी मेळना. लोकांक आमकां इन्फॉर्मेशन लोकांक दितले जाल्यार आमी पयलीं शुअर आसपाक जाय, क्लियर आसपाक जाय. तेंय जायना. सो म्हाका एकच प्रश्न पडटा की जेन्ना केसी कमी आशिल्ल्यो तेन्ना तुमी कितें वॉर दाखोवपाक प्रेस कॉन्फरन्सी घेताले, आमगे सगळें बरें चल्लां म्हण. आनी आज जेन्ना लोकांक खरेंच इन्फॉर्मेशनाची गरज आसा, जाता तितली चड इन्फॉर्मेशन दिवपाची गरज आसा, तेन्ना कित्याक लिपून रावतात, तेन्ना कित्याक ब्रिफींग बंद. म्हाका दिसता हो सगळ्यांत मोठो आनी एक म्हत्वाचो प्रश्न आसा. दुसरो जो गजाल आसा ते कंटेनमेंट झोन, मायक्रो कंटेनमेंट झोन, ह्यो गजाली आमी जेन्ना उलयतात तेन्ना सायंटिफिकली हे मायक्रो कंटेनमेंट झोन आनी ताचे मदीं टेस्टिंग जाता काय कितें. कारण मांगोर हिल जेन्ना जालो तेन्ना 3 दिसांनी निर्णय घेतलो की अमक्याच कॅटेगरींतल्या लोकांक टेस्ट करतले. जुवारी नगरी जाय तशी टेस्टिंग जायना. सो वाय इज दीस हॅपनिंग? आय थिंक दीज आर 2 ऑफ द मेजर थिंग. जगभर सगळे जाण सांगतात टेस्टिंग, आयडेंटिफाईंग पॉझिटिव्स, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग इज द ओनली वे म्हणून. जाल्यार आमी कसले शॉर्टकट सोदतात हो प्रश्न दिसता म्हाका प्रत्येक गोंयकार ह्या सरकाराक सद्या विचारपाक लागला. हांव थंयच्यान आतां मुखार वता. विनायक आसा आमचे बरोबर. सांखळे दिवचलेची अपडेट घेवया. विनायक, कितें आहा सांखळेची दिवचलेची अपडेट? सर, सांखळे दिवचले सध्या परिस्थिती बरी आसा. गुड न्यूज ही दिवं शकता हांव की दिवचलेन अजून आयज 11 दीस जाले एकूय पेशंट गावंक ना. जे पयलीं सगळे जे टेस्ट असले, ते टेस्ट घेतले ते सगळे निगेटिव्ह आसा. जे पेशंट्स असले, साळान आसतले, दिवचल म्युनिसिपालिटी एरियेन आसतले, ती सगळी पेशंट रिकवर जावन येयल्लेली आसा.
आणि फाटले 3 दीस झाले एकूय स्वॅब टेस्ट घेतलेली ना न्यूझीलँड. आयज फक्त जे फील्ड रिपोर्टर आसा फ्रंटवर या तेंची टेस्ट घेतलेली. हांव आसलो आमची टेस्ट घेतल्या. आणि सेकंडली सांखळे सांगपाचें म्हटल्यार सांखळे फाटल्या 2 दिसाचे रिपोर्ट्स जे अजून येवंक ना रिजल्ट्स. आयज एकूय स्वॅब टेस्टिंग जावंक ना. बट सांखळे सुद्दां रिकवरी खूब बरी आसा. म्हाका दिसता आतां पर्यंत फाटल्या 2 दिसांत 6-7 लोक रिकवर जावन घरा पावलेले आसा. थंयसर दिवचल आनी सांखळे सद्या जी रिपोर्ट आसा. थँक्स अ लॉट विनायक. हांव आतां ताजे उपरांत जो वता आमचे बरोबर आतां मयूर नायक आसा. कुडचडे आनी केपेंची अपडेट घेवया, सांग्यावेली अपडेट घेवया. मयूर कितें आहा थंयची अपडेट, वातावरण कितें आहा? प्रमोद इतले तेंप कुडचड्यार एक बरें वातावरण आसलेलें, कांय पॉझिटिव्ह केसीस ना म्हणून. पूण काल अकस्मात अशी कळोन येयलें एकटो जो पणजी काम करतालो कुरियर सर्विसांक कुडचड्या वयलो खांडेवारा वयलो तो वास्को कुरियर दिवपाक गेले कडेन ताका तो डिटेक्ट जालो आनी आतां तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. आनी लास्ट काल निलेश काब्राल हेगेलो बर्थडे आसलेलो, बर्थडे ते घेंग येयलेलें ते विश करपाक म्हणून. आनी ते विश करून ते गेल्ले म्हणजे सर्कला भितरली 30 to 35 भुरग्यांक आज सॅम्पल चेकिंग केलेले आसा. मेन म्हणल्यार सगळ्याच आज दिलेले आसा, कित्याक चुकोन तर समज निलेश काब्राल MLA समज जर पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार आख्खे कुडचड्यार जे कोणी विश केल्ले ना कोणाक मेळ्ळे ते सगळे पॉझिटिव्ह जावंक शकता. म्हणून हांगा सगळ्यांक एक दगदग अशी निर्माण जालेली आसा. तशेंच केपी केस पळोवपाक गेल्यार केप्याक एक बॉम्बेच्यान एक बायल म्हळ्यार जी मॅरीड बॉम्बे जाल्ली ती मलकणी येयलेली. ती मलकणी येवन खूब दीस जाल्ली दिसता, कोणे एकट्यान दाखोवन दिले ती रास म्हणून. ती जेन्ना चॅक केली तेन्ना ती पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. म्हणजे तेगे फॅमिली भितर जाल्लेली आसा आनी आज तेगे टेस्टिंग जावपाचें आसा. तशेंच कुडचड्यार आनी एक केस जाल्या मोरायली म्हण थंय वेर्णा कंपनी काम करपाची फार्मास्युटिकल कंपनी भितर आसली ती एक बायल तेगेली फॅमिली भितरली आनी सॅम्पल एक 10 सॅम्पल चॅक केलेले आसा. आनी मेन सांगपाची म्हणल्यार कुडचड्या भितर आतां खरें एक भंय अशी निर्माण जर हे जे भुरगे जे समज 30 to 35 भुरग्यांक सॅम्पल व्हेल्यात ते तर पॉझिटिव्ह जाले जाल्यार कुडचड्या भितर ते भुरगे जे जे कडेन भोंवल्यात कित्याक ते सगळे आख्खी कुडचडे बाजार भोंवलेले भुरगे म्हणजे एक मोठो सगळ्या भितर भंय जाल्लेली आसा. इतले तेंप सगळें बरें आसलेलें पूण अकस्मात एक कितें तरी विचित्र सिट्युएशन अशी पळोवपाक मेळलेलें आसा. आनी प्रमोद एक सांगपाचें एक मुद्दो म्हणल्यार भुरग्यांले आतां अशें जालां सांजे मागीर पार्टी जातात, खंय खंय फंक्शन जातात. ती फंक्शन म्हणल्यार अजून पर्यंत सिरियस जालना ह्या केसीचेर. जेन्ना आतां तेन्ना कळटा कितें प्रॉब्लेम जालो तो. कित्याक ही बसून तेन्ना रातची एक पार्टी जाली काय त्या पार्टीत भुरगे परत आसलेले आनी तेजे आनी भुरगे आसलेले. कितें काय खरें अजून पर्यंत सारकें कळना. जर फाल्यां जातलें तेजेर लक्ष केंद्रीत करून दवरलेलें आसा. या मयूर, व्हेरी ट्रू इम्पॉर्टंट पॉयंट्स मेड. हांव विवेका म्हऱ्या वता. विवेक आसा फोंडे सावन. फोंडा इज अनादर सेंटर जंय म्हाका दिसता खुबशे जागेय तुगेले ह्या चपक्या येवपा लागल्यात. हळू मायक्रो कंटेनमेंट झोनूय वाडपा लागल्यात. विवेक कितें आहा फोंडेची अपडेट? प्रमोद म्हाका दिसता मेजर केसीस ज्यो वाडल्या आतां त्यो बेतकी कांदोळा आहा म्हणल्यार आमी पिळो मतदारसंघान म्हणपा आतां जवळ जवळ 44 केसीस पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा. आनी काल ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरान तो मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां हो व्हायरस आहा तो प्रत्येक विलेजीन पावला. म्हणल्यार फॉर एग्जाम्पल ढवळी, तळावली जावं मडकय. हांव केसीस कितल्यो जाल्यो त्यो सांगनात पण साकोड्डा, मोल्या, मागीर दाबाळ, कुट्टी, मागीर वळवय, बेतकी ह्या सगळ्या वाठारांत हो व्हायरस ऑलरेडी पावल्लो आसा. लोक प्रमोद एक गजाल आसा की भिरांत अशी एक लोकां मदीं जाल्या की दिसान दीस सकाळी मेसेज येता की आयज 2 मेले, काल एकलो मेलो. आनी लोक म्हाका दिसता चेक करपाक सुद्दां वचपाक आतां भिवपाक लागल्यात. बरी गजाल एक सांगपाची म्हणल्यार जे 28 पोलीस जे म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी पॉझिटिव्ह जाल्ले फोंड्या पोलीस स्टेशना वयले तितूंतले 12 ते 15 पोलीस रिकवर जावन ऑलरेडी अजून पर्यंत ते होम क्वॉरंटायन आसा. कित्याक आनी एक 7 दिसां उपरांत म्हाका दिसता तांकां आपल्या ड्युटीक जॉयन जावपाक मेळटलें. तितूर PI आसा, PSI आसा आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 16 कितें 12 पोलीस उरल्यात. तेंचे अजून क्वॉरंटायन टायम सोंपोंक ना. आनी एक पॉझिटिव्ह गजाल जाली आमच्या मडकय मतदारसंघान म्हणल्यार ती ऑलरेडी गोवा गव्हर्मेंटान एक इनिशिएटीव घेतल्या आनी मिनिस्टर गोविंद गावडे हांणी एक GEC कॅम्पस हॉस्टेल हे 80 बेडेड हॉस्पिटल स्पेशली कोरोना सेंटर म्हणून केअर सेंटर म्हणून ओपन केल्लें आसा.
ते उपरांत IIT एक हॉस्टेल ऑलरेडी त्यांनी पळोवन दवरलेलें आसा आनी दुसरें NIT हॉस्टेल म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता हांगासर 300 350 तर 700 पर्यंत लोकांक जर समज जर जाय पडले जाल्यार लोकांक हांगा दवरपाची सोय जावपाक शकता आनी प्लस तेंची ट्रिटमेंटूय थंय जातली. सो एक बरी गजाल. आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या आतां ऑलरेडी थंय 54 पेशंट आसा ऑलरेडी एडमीट केल्ले आसा आनी डॉक्टराची टिमूय थंय पाविल्ली आसा. तितूर 33 पेशंट आहा ते बेतकी कांदोळचे सद्या एडमीट जाल्ले आसा थंय आनी तेंचेर ट्रिटमेंट जो आहा तो चालू आसा प्रमोद. या थँक्स अ लॉट विवेक. आमी पेडण्या या मकबूल आहा आमचे बरोबर. आज पेडण्या फक्त कोविडाचीच न्ही जाल्यार पावसा लागून रस्त्याचो रस्तो व्हांवन वचपाची परिस्थिती आयली. सो कितें आहा पेडणेची परिस्थिती ती मकबुला कडच्यान जाणून घेवया आनी मुखार या. मकबूल कितें आहा ती परिस्थिती? सर आत्ता मेरेन जे पेंड्यान जे 22 केसेस मेळलेले असतात सर, त्यातून जास्तीत जे मेळ्ळे ते केसेस वजरे 12 आणि त्याच्या उपरांत पालये, विरनोडा, मांद्रे, कोरगांव. हालींच मांद्रे एक मेळ्ळा तो वास्को खंय तरी कामाक वतालो आणि ये वच करतालो तो. आता त्याची जे पॉझिटिव्ह आयल्या नंतर त्याका हॉस्पिटलान व्हेल्या, पण मांद्रे पंचायतीन म्हणजे सेल्फ क्वारंटाईन करून घेतलेले असता. आणि त्याच गोष्टीन पालये सुद्धा मध्ये एक त्यांना पॉझिटिव्ह मेळ्ळलो पण मागीर तो नेगेटिव्ह आयला. तेंच्यांनी सेल्फ क्वारंटाईन केल्ले. पण जालें कितें सर, जेन्ना खरें आमकां लॉकडावन गरज आशिल्लें तें जावंक ना. तेन्ना लॉकडावन केलें सर आनी आतां खरी गरज आसा जाल्यार लॉकडावन ना. आणि हळूहळू जेन्ना आमी वास्कोच्यान किंवा अन्य भागाच्यान जे डेथ केसीस आमी आयकता. म्हाका एकदां रस्तोय व्हांवन वचपाची आज परिस्थिती आयली. वॉट इज द अपडेट ऑन दॅट? कारण तो जो फोटो आसा रस्तो व्हांवन गेलो तो म्हाका दिसता तोय भरपूर व्हायरल जाला. रस्त्याचे अपडेट म्हटल्यार सर आयज 3 सुमार रस्तो व्हांवन गेल्या आणि खरी म्हटल्यार तेका सारखे प्रोटेक्शन कांयच ना सर. आणि जे लोकांनी वापरल्यात एकदम बारीक असतात, म्हणजे आम्ही लहानशे खंय तरी कुंपणाक बीन वापरतात तसले आसा सर लोकांक. आणि नदी लागीं असल्या कारणान ते व्हांवून गेले एकदम. आणि राती खंयची अपघात घडूंक ना म्हणून बरें जालें. आणि आताच जस्ट डेप्युटी CM जे असतात बाबू आजगावकर त्यांनी विजीट करून गेल्यात. ओके, थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव वता आतां सत्तरी. कल्पेश आसा आमचे बरोबर. सत्तरीचे अपडेट कितें आहा कल्पेश? घडामोडी कितें? ज्या प्रमाणे हांवें सर लास्ट अपडेट दिल्ली तेन्ना आमचो सत्तरीन आंकडो कोरोनाचो 15 आशिल्लो. त्याच्या उपरांत होंडा आजोबा नगर हांगासर 2 पेशंट मेळिल्ले आनी एक पेशंट पयन वार्ड नंबर 9 मेळिल्लो. सो टोटल आमचे 18 जाले. जो वार्ड नंबर 9 पेशंट मेळिल्ले त्याचे फॅमिली स्वॅब्स घेतलेले आनी दुसरे दिसा रिजल्ट आयल्या उपरांत एक अशी घटना आयकूंक येयली की तेजी सगळी फॅमिली फॅमिली आसा न्ही आख्खी फॅमिली तेजी पॉझिटिव्ह जाल्ली. तो जो फर्स्ट पेशंट मेळिल्लो तो वेर्णा काम करतालो, जे वेर्णा चड एकाच इंडस्ट्रीन चड मेळ्ळे तातूंत आसलो तो. आनी सर टोटल आमचे आनी एक वार्ड नंबर 1 एक लेडीज LTC एक पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा. सो टोटल आमचे 26 जाले. आता सर प्रॉब्लेम असो आहा की जे फूल फॅमिली जी पॉझिटिव्ह मेळ्ळा ती जनरल स्टोर चलयताली आनी जनरल स्टोर ज्या जाग्यार ती रस्त्या कुशीक जनरल स्टोर चलयता तेच्या फुडें माऊस, डाबे, झरमे, इवन म्हाजो गांव, आमचे गांव येतात तेच्या फुडें. सो सिच्युएशन अशें जाल्लें आहा की थंयसर एवरीडे लोक फोन करता विचारता कितें जालें रे, कोण मेळ्ळा, आनी कितें मेळ्ळा, आनी कितें जालां. Day before yesterday 87 swabs were taken. Yesterday 89 swabs are taken. रिझल्ट अजून येवपाचो आसा. पण जनरल स्टोर असल्या कारणान सर लोकां भितर इतलें वातावरण भयभीत जाल्लें आसा की आतां कितें जालां, आतां कितें, कोण म्हणटा आपूण दुधाची पोती घेतली म्हणटा, कोण म्हणटा आपूण तेंच्यान सॉफ्ट ड्रिंक घेतली म्हणटा. सो ह्या प्रकारचें वातावरण रेडी थंयसर जाल्लें आसा. सो आनी एक जी गुळे मल्ले पंचायतीन जो गुळे विलेज आहा थंय एक केस आसली ती आयज डिस्चार्ज दिला तेका. सो टोटल आमच्या सत्तरीन आयज मेरेन नंबर आसा तो 25 आसा. जो कंटेनमेंट झोन घोडेमळ म्हणून आसा तो आयज अनसील केल्लो आसा आनी टोटल नंबर ऑफ पेशंट्स आर 26 इतले. थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव वता म्हापशां. इम्पॉर्टंट फट्टे बार्देजाचे अपडेट कितें? बार्देज बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रायट नाव. बार्देजाकी केसी वेगवेगळे जाग्यांचेर वाडपाक लागल्यात. वॉट इज द अपडेट फ्रॉम बार्देज ती सांग आनी मागीर आमी मुखार या.
प्रमोद बार्देशांची हे केलेल्या म्हापशासून सगळं गेल्लें आसा आनी खरें म्हणजे वचत थंयसर भयाचेच हे जाल्लें आसा. आयज नेरूल गांवांत 26 केसी जाल्ल्यो आसात. 2-4 दिसां भितर वाडत 26 जाल्या आनी त्या तितले एका कडेन लोकां भितर भंय जाल्लो आसा आनी आयज डेप्युटी कलेक्टर MLA जे साळोकर पंचायत आणि बाकी हेर गव्हर्नमेंट मशिनरी येयली आणि आयज तेंच्यांनी मिटींग घेतली आणि तेंच्यांनी अशें थारायलां की फाल्यांच्यान 8 दीस फूल लॉकडावन दवरपाचें. सकाळी 7 ते 12 मेरेन शॉपां उक्तीं आसतलीं. मागीर त्याच्या उपरांत मागीर फुडें कशें कितें हें फक्त एकच मिनट, लॉकडाऊन खंयची एरिया भितर? एंटायर नेरूल एरिया? नेरूल गांव. कारण काय फक्त कित्याक कंटेनमेंट झोना भितर सो लॉकडावन जो आसतलो बियॉन्ड कंटेनमेंट झोन अख्खो नेरूल गांव. नेरूल गांव सेपरेट वाड्यार हे जाल्ले आसा, तेका लागून ते नेरूल गांव. पयलीं तितलेच तेंच्यांनी केल्ले, फक्त वाड्याचे जाल्ले पळय तितलेच. दुसरे म्हापशान पेशंट काय घेवंक जायना. 7 जाण फाल्यां बीन तांकां ते हे रिकवर जाल्ले आहा तांकां धाडटले. दुसरी जेल गाडी जेलांचे आसले पळय पयलीं 390 जाणांचे कितले हे काडलेले ते सगळे नेगेटिव्ह जाल्या. दुसरे काल तेंच्यांनी परत टेस्ट उरलेल्यांची केल्या, तेंचो रिपोर्ट फाल्यां नाल्यार परवा येतलो. सो एक गजाल फक्त की जो लॉकडावन आसा दॅट लॉकडावन इज लायक अदर लॉकडावन. हो गव्हर्मेंट लेवला वेलो लॉकडावन न्ही नेरूल जाता. हो लॉकडावन तुगेलो पंचायतीन MLAन स्वता घेतिल्ली डिसिजन. MLA पंचायत आणि लोकल. पूण तेन्ना भितर गव्हर्मेंट म्हणजे गव्हर्मेंटाचो मनीस म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर आणि बाकी हेर डॉक्टर बीन आसले. ओके, थँक्स अ लॉट. या गो हेड. भयाची गजाल अशी की लोकांकडे आता कोणी आता विचारता आसतना उलयता आसतना केसी वाडत आसा आणि लोकांचे अशें म्हणणें आहा की जर गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच जर सेफ करूंक शकना जाल्यार आमच्या सारख्या बारीक मनशांक कितें करतलो. हो एक लोकां मदीं भंय जाला आणि लोक अशें करीत आसतात. एक चडशे पेशंट जाल्यार ते पुलीस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, मागीर फायरांचे जाले, जेल गार्ड जाले, हे चडशे हे गव्हर्मेंट सर्वंटूच जाले. मागीर तांकांच जर तुमी हे करून सेव करूंक शकना जाल्यार आमच्या सारकेल्या साध्या मनशांक कितें करतलो. अशें लोकांचो जनरली उलयता आसतनाचो एक हें आसा. या व्हेरी दिस थिंग इम्पॉर्टंट. म्हाका दिसता आयच्या प्रोग्रामा भितर ज्या 2-3 गजाली सामकी म्हत्वाच्यो आयल्यात त्यो म्हळ्यार पयली म्हळ्यार सरकारान आपलें कम्युनिकेशन इम्प्रूव करपाची गरज आसा. तो हेल्थ बुलेटीन सुद्दां जो येता तातूंत भितर केसीस लिंक्ड टू मांगोर म्हणून एक कॅटेगरी आहा आनी त्यो खंयच्यो ताचें लोकेशन कितें हें कांय ना. सो म्हाका दिसता आतां केसीस लिंक्ड टू मांगोर, केसीस लिंक्ड टू वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट असली कॅटेगरी सरकारान बंद करपाची गरज आसा. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल सामकी करपाची गरज आसा ती म्हळ्यार प्रॉपर लोकेशन वायज डेटा दिवचो. जसो काल गोंधळ जालो की गव्हर्मेंटाच्या एकूण बुलेटिना भितर चिकाली पेशंटूच दाखयनाशिल्लो, पण जो मनीस एकटो सोंपलो ताची लोकेशन चिकाली म्हणून आयलें. ज्या जाग्यार पेशंटच नात त्या जाग्यार तुगेले डेथ जावपाक शकता. म्हाका दिसता दीज आर व्हेरी वॅलीड क्वेश्चन्स दॅट गव्हर्मेंट नीड्स टू बी सिरियस अबाउट एंड आन्सर. दुसरी गजाल जी आसा ती म्हळ्यार टेस्टिंगाच्या बाबतींत टेस्ट मोर, ट्रेस मोर. आय थिंक देर इज नो सबस्टिट्यूट टू इट. प्रोटोकॉल्स तुमी किती घालतात, कशी घालतात हे सरकाराच्या रिसोर्सिसा प्रमाणे आहा. बट देर इज नो सबस्टिट्यूट टू वन युनिवर्सल प्रिंसिपल दॅट इज टेस्ट मोर, ट्रेस मोर, आयसोलेट. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.